1.5 दिसांची चवथ जाली। गोंयकारांनी वर्साचे गंगेचे वाटेक लागिल्ल्या गणपतीक वता वता फुडल्या वर्सा बेगीन यो म्हूण सांगून जड अंतकरणान निरोप दिलो। पंचमीक पयलीं गणपतीक नैवेद्याचो नव्याचो पायस, चवथी कडेन नवे भात पीक वयर सरता, पयले कणस गणपतीक। पंचमीक घराघरांनी माटोळेक बांदून नवी पुजतात। नव्याची खीर करून गणपतीक नैवेद्य दाखोवपाची परंपरा। शेत पीक राखचे, पोटा पाण्याक अन्न उदक कमी पडचे न्ही म्हूण गणपतीक गाराणे। नयन आतुरले पहाया तुमची छवी, सर्वाधिक पूजन तुमचे करी, गाऊनी आरती ओवाळतो धूपारती, गण 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 मोरया जय गणपती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। आगमन तुमचे झाले आज या जगी, नयन आतुरले पहाया तुमची छवी, बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। गण 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 मोरया जय गणपती बाप्पा। हाली ग्रीन आणि इको फ्रेंडली गजालींचे समाज जागृताय बरेपैकी जाल्ल्यान फोगाचे प्रमाण आदल्या प्रमाणात तशें उणेंच। तरी ऐन चवथ पंचमीक पावसान परत नेट धरिल्ल्यान फोगेर बच्चे कंपनीचे उमेदीर तितले मातशें उदक। तरी पावसाचो आसोर धरून तातले तातूंत थोड्यांनी उमेद भागयली। देड दिसांच्या गणपतीचे निर्विघ्न विसर्जन जाले। फुडल्या वर्सा येवपाचे उतर दिवन 1.5 दिसाचो गणपती वाटेक लागलो। अजून घराघरांनी 5 तशेंच 7, 9, 11 दिसाचे सार्वजनिक गणपती आसात। चवथीचो मूड अनंत चतुर्दशी मेरेन, सार्वजनिक उमेद भागयतल्यांक अजून 9 दीस आसात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।